नमस्कार, गोमंतक टुडेंत येवकार हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आयतारा इंजिनियर्स डे निमतान गोंय सरकाराचे जोड पालवान रंगतलो गोमंतक टीव्हीचो इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्ड सुवाळो. मांद्र्या ट्रक, रिक्षा आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघातान दोग चलयांक आगताक मरण, एकले गंभीर. जीएमसींत उपचार सुरू. गोंयांत कॅन्सराच्या दुयेंतींनी जाता वाड. लोकां मदीं कॅन्सराची लक्षणां मेळपाचें प्रमाण वाडलें. मुख्यमंत्री म्हणटा कॅन्सराचे बाबतींत भिवपाची गरज आसा. काँग्रेसीच्या फुटीरांची 2 वर्सां काँग्रेसीन केलो निषेध. फुटीरांक केन्नाच तिकेट दिवचे ना, प्रदेशाध्यक्ष पाटकाराचें वक्तव्य. फुटबॉल जेटीर कॉलेराची साथ सगळ्या संबंधितांक दिल्या. जतनाये खातीर फावो ते आदेश. जतनायेच्या आदेशांचें पालन जालें ना जाल्यार जेटीक कुलूप मारपाचे आपल्याक अधिकार. मंत्री आलेक्साची शिटकावणी. सरकारान बार्देस आनी पेडणे मालांतल्या जमनींचे उण्यांत उणें मोलांत केली वाड. 3,000 वयल्यान 8,000 मेरेन पावले जमनीचे दर. हाचे पयलीं कॅबिनेटान घेतिल्लो हे संबंधीचो निर्णय. आतां खबरो विस्तारांत. मुखाल्ल्यान येवपी गाडयेक ओव्हरटेक करपाचो प्रकार दोग चलयांच्या आंगलट आयलो जाल्यार एक चली गंभीर जखमी जाल्या. मांद्रे पंचायती लागीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातान आस्कावाडो मांद्रेच्या सानिका सुभाष खरबे आनी प्रियांका संदेश खरबे ह्या दोग चलयांक आगताक मरण आयलें जाल्यार सिद्धी शेटकार हे चलयेक गंभीर दुखापत जाल्या. मेळिल्ले म्हायते प्रमाण सानिका, प्रियांका आणि सिद्धी स्कूटरी वेल्यान मांद्रेच्या मासरी मार्केटात वताल्यो. मार्केटाच्या 200 मीटर आयल्यान एक रिक्षा मांद्रेच्यान हरमलाचे दिकेन वताली जाल्यार सामकारल्यान येवपी ट्रक मांद्रेच्यान आगरवाडो शिवोले वतालो. ह्या तिनूय चलयांनी रिक्षेक ओव्हरटेक करपाचो यत्न केलो पूण रिक्षेक धक्को बसून ह्यो तिनूय चलयो रस्त्यार कोसळ्ळ्यो. त्याच वेळार सामकारल्यान येवपी ट्रकाच्या टायरा पावना त्यो सापडल्यो. ह्या भिरांकूळ अपघातात सानिका आनी प्रियांका ह्या दोगांक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार स्कूटर चलोवपी सिद्धीक गंभीर दुखापत जाल्या. ताचेर गोंय वैजकीय हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या ट्रक आनी रिक्षा चालकाक मांद्रे पुलिशेन ताब्यात घेतल्यात. सर हे मांद्रा ॲक्सिडेंट जाला पळय, ट्रक कोणाक अरेस्ट बी केला? ट्रक आम्ही दोनला, ड्रायव्हराकूय दोनला आणि इंजर्ड आले त्यांना शिफ्ट केल्या आणि फुल्ली कारवाई चालू आहे. कितें फेटल कितें जाला? फेटल कांय ना, बट इंजरी इज ग्रेवियस दिसता. दे हॅव बीन शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल इमिडिएटली आणि इमिडिएटली ट्रकूय दोनला, ड्रायव्हरूय दोनला. फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत कॅन्सराची लक्षणां वाडत आशिल्ल्यान गोंयकारांक भिवपाची गरज आसा अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केलां. 3 सुवातींनी केल्ल्या कॅन्सर तपासणी मोहिमेंत 518 मदल्या 5% लोकांक कॅन्सराची लक्षणां दिसून आयलीं. गोंयकारां खातीर ही एक हुस्क्याची गजाल आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचें म्हणणें. राज्यांत पळोवपाक मेळची ना. आतां पर्यंत तेंच्यांनी जे कॅम्प घेतले म्हणजे मंडूर घेतलो, वाळपय घेतलो, परत तेंच्यांनी कुडचड्यार घेतलो, हे जर सगळे पळय म्हणजे आणि फिगर डॉक्टर जगदीश काकोडकर यांच्यानी सांगला, हांव वचना त्या फिगराक, बट इट इज इन 5%. म्हणजे 100 पेशंट जर तपासले जाल्यार 5% सस्पेक्टेड आसा. 5 जाणांक घडये कदाचित म्हणजे कॅन्सर जातलो आसलो, जाला किंवा ताची प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. डॉक्टर मेधा साळकर यांच्यानी सांगता आसतना रायटली सांगलें, दीस इज एन लायफस्टायल डिजीज. तुम्ही जर म्हणशात की हाज्या पयलीं कॅन्सर रोग खरेंच जातालो काय कितें आनी ताची पर्सेंटेज कितली आसली, कदाचित ती पर्सेंटेज 0.5% आसूं शकता. आमी म्हणटाले तेन्ना इतके इक्विपमेंट नासले, डायग्नोसीस जायनासलो, पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात तेजे पेशंटूय नासले. 0.5% म्हणजे कदाचित आम्ही 100 पेशंट तपासले असत जाल्यार 0.5%, 100 म्हणजे ताचो चुकून एखादो जो आहा पळय तो डायग्नोस जातालो. पण आज 100 फाटल्यान जर 5 जाण अशा पद्दत जाल्यार खरोखरूच सांगता भिवपाची गरज आसा. खरोखरूच सांगता. बट ते जर भिवपाची गरज ना, हातूंत जर आमकां कन्वर्ट करपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता आज आमच्या CHC म्हणजे जितके सगळे डॉक्टर्स आनी स्पेशली जे ANM आनी GNM नर्सिंग स्टाफ हांच्यानी लोकांच्या घरा कडेन वचून सांगलां की तुमी तपासपाक येयात म्हणून.
की कॅन्सराच्या स्टेज 1च्या पयलीं आमी डिटेक्ट करता, मागीर त्या बायलेचो त्या दादल्याचो कंप्लीट जीव वाटवता. कॅन्सराचो एक मनीस जर सफर जालो, तो मनीस दगावता, ताजे हाल जाता, ताका दूख जाता आणि कितलो पयसो खर्च करचो पडटा येवपा वचपा बॉम्बे दुसऱ्या शहरांनी, जेन्ना ताजो उपाय गोंयांत नासता. सुरवातीकच जर सोदून काडलो आनी तुमी जर आमकां सहकार्य केलें, हांव नकळो आयच्या कॅम्पाक पळोवपाक जाल्यार 200-300 लोक आयले अशें दिसता. परत जेन्ना आमी फुडल्या वर्सा 2025 तुमच्या सांखळे येतले, आनीकय मोठ्या प्रमाणात तुमी येवचे. सर्वोच्च न्यायालयान सभापतीक 90 दिसां भितर फुटीर आमदारांचेर निर्णय घेवपाक मुजत दिल्या. हे फुटीर आमदार अपात्र जातलेच असो आमकां ठाम विश्वास आसा. काँग्रेस जर खरेंच भाजपांत विलीन जाल्ली जाल्यार काँग्रेस पार्टी नश्ट जावपाची अशें काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फॉरेरा उलयलो. The clock is ticking. Kityaq? Speaker was duty bound to decide within 90 days as per the Supreme Court judgment. Till not decision. आणि आमच्या गिरीश चोडणकर सुप्रीम कोर्टान गेला, ऑर्डर हाडल्या, द रिक्वेस्ट टू द स्पीकर टू डिसाइड विदिन 90 days. आमचे उणी जाले म्हणून तेच पास सुचोवले ना. कायद्याने हांव एक सांगता, हे म्हणटात मर्जर जालो म्हणून. मर्जर तुम्ही जाणात, दोन कंपनी ए आणि कंपनी बी आसा, मर्ज जाता तेन्ना एक कंपनी बीन वयता नाल्यार बी कंपनी एन वयता, आणि ती गेली ती कंपनी, तेजे नाव बंद जाता. समजलो तूं? सो इफ तो नाव बंद जाला आणि न्यू हे जाला म्हणल्यार काँग्रेस पक्ष आणि उरना, मर्ज जाले. म्हणल्यार सोनिया गांधी, राहुल गांधी सगळे बीजेपी झाले. हाऊ कॅन इट बी? एक ब्रांच ऑफिस खंयची कंपनीची मर्ज करूं जायना. होल कंपनी हॅज टू मर्ज. पदाधिकारीचे कार्यकर्त्याचो पक्षाक लागून वावरता हे लोक तुमकां मुखार दिश्टी पडटले. क्लीन मनीस दिश्टी पडटले, बॅगेज आशिल्ले मनीस तुमकां दिश्टी पडचे ना, जे करप्ट आसा ते दिश्टी पडचे ना. तुम्ही पळयल्या की आमी गेल्ल्या 2 वर्सांक आमी प्रयास केला. ऑफकोर्स इट हॅज बीन अ डिफिकल्ट जर्नी फॉर अस. जेन्ना 2022 डिफेक्शन जाले, जेन्ना आमी आमच्या वोटरा कडेन गेले, जेन्ना आमी लोकां मरेन गेले, तेन्ना आमकां लोकांच्यो गाळयो आयच्यो पडल्यो. कित्याक तांणी गाळयो मारल्यो? कित्याक तांकां काँग्रेस पक्षा बद्दल मोग आसा, काँग्रेस पक्षा बद्दल प्रेम आसा. आणि असल्या काँग्रेस पक्षा बद्दल जे प्रेम आसा आणि जो मोग आसा, असल्या वोटरांचे, असल्या कार्यकर्त्यांचे, असले ग्रासरूट वर्करांचो आवाज ऐकून काँग्रेस पक्ष असल्या वर्करांक मुखार काडटा. येस, हे वर्क. कुडबॉन वाठारांत सध्या कॉलेराचे दुयेंस वाडपाक लागला. हाचेर नियंत्रण हाडप गरजेचें. कॉलेराचे दुयेंस नियंत्रणान येवंक ना जाल्यार जेट्टीक कुलूक मारपाचो अधिकार आपल्या कडेन आशिल्ल्याचें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेर सांगता. शेनवारा पर्यावरण मंत्र्यान उपजिल्लो अधिकारी, मामलेदार तशेंच बोट दनया वांगडा बसका घेतली. हे बसके उपरांत मंत्री उलयलो. तशेंच कुडबॉणा जेट्टीचेर 4 अनवळख्यो होडयो आसात, त्यो बंदर कप्तान उखलतल्यो. होडयो उखलपाक आडखळ जाली जाल्यार क्रेनीच्या मजतीन उखलतले अशें मंत्र्यान स्पश्ट सांगलें. You see, we have the powers to seal it because right now there's an issue there, cholera. So government has the powers to seal. We don't want cholera to spread all over. But any decision is taken finally to... No decision is taken. No decision is taken. I have told interested parties that if you all don't act, these are the powers we enjoy. We will do whatever has to be done. Then don't complain. What made you to say that? Because no, I have nothing made me to say. It's just to convey to them that we mean business. And trust me, I mean business. The Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, has given me a task. I will deliver. We have estimated that per day there will be a minimum crowd of 600 laborers. So accordingly, he will cater to these 600 laborers. That is as far as sanitation is concerned.
As far as the vessels that are lying there, or lying idle, if I may call, whilst talking to you, Captain of Ports is conducting a survey to study the condition of the vessels. So once we get that report, we will move forward. As far as the other vessels are concerned, the dinghies and other things, as I'm again talking to you, Fisheries Department is sticking notices to tell the owners, either you remove or we will confiscate your vessels. राज्यांत जावपी उदरगतीच्या फाटभुंयेर सरकारान बार्देज आनी पेडणे मालयांतल्या जमनींचे उण्यांत उणें मोल 3,000 वयल्यान 8,000 मेरेन वाडयलें. पळयात पुराय बातमी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कॅबिनेट मिटींग जावन सांगलेलें की बार्देज आनी पेडणे हे जे 2 तालुके आसात, ह्या 2 तालुक्याच्यो जमनीच्यो ज्यो रेट्स आसात त्यो वाडटल्यो म्हणून. जाल्यार काल रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान नोटिफिकेशन काडलां, तितून बार्देज आनीक पेडण्या ह्या 2 तालुक्यांच्यो ज्यो जमनीचे रेट्स आसात त्यो वाडलेल्यो आसात. जाल्यार ह्यो ज्यो रेट्स आसात त्यो प्रत्येक गांवाचेर आनी प्रत्येक झोनाचेर डिपेंड आसात, त्या प्रमाणे त्यो वाडलेल्यो आसात. जाल्यार पेडणे तालुक्यान पळोवपाक गेलो जाल्यार म्युनिसिपालिटी एरिया जी आसा ते एरियेन 3,000 स्क्वेअर मिटर ही रेट पयलीं चलताली, ती आतां 8,000 जाल्ली आसा. तशेंच डेव्हलपिंग एरिया लायक धारगळ तुवें थंय 1,200 रुपयाची रेट चलताली, ती 6,000 7,000 अशी रेट जाल्ली आसा. तशेंच रुरल एरिया तोरश्यां, उगव्यां, खाजन, आमरेम हे जे गांव आसात त्या गांवची रेट पयलीं 500 800 900 रुपया पर स्क्वेअर मिटर चलताली, ती आतां 1,500 ते 5,000 6,000 सुद्दां अशी रेट जाल्ली आसा. मागीर मोपा जे आसात, ज्या जाग्यार विमानतळ आसा थंय मोपा गांवाक आतां बरो डिमांड येयला असो दिसता. थंय जी रेट आशिल्ली ती पयलीं 600 रुपया पर स्क्वेअर मिटर रेट आशिल्ली, ती आतां 15,000 स्क्वेअर मिटर जाल्ली आसा. मागीर कोस्टल एरिया पेडणे तालुक्याचे समज आमी पळोवपाक गेले, मोरजे, मांद्र्या, आरांबोल सारकी बीच आसा, थंय पयलीं 3,000 अशी रेट चलताली, ती आतां 15,000चेर पावलेली आसा. आनीक जो तेरेखोल आसा, तेरेखोल बीच ते सायडीक 3,000 रेट आशिल्ली, ती आतां 12,000चेर पावलेली आसा. तशेंच बार्देज एरियेन, बार्देज तालुका जो आसा थंय पळोवपाक गेले जाल्यार म्युनिसिपल एरियेन 3,000 ते 4,800 सुमार अशी रेट चलताली, ती आतां डायरेक्ट 18,000 स्क्वेअर मिटराचेर पावलेली आसा. तशेंच डेव्हलपिंग विलेजीस लायक गिरी, पिलेन, कोलवाळे, थिवी, रेईस मागोस हे जे विलेजीस आसा तितून 3,600 4,800 6,000 अशी रेट आशिल्ली, ती आतां 10,000 15,000 20,000 पर स्क्वेअर मिटर अशी जाल्ली आसा. मागीर रुरल एरियेन समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार सांगोळडा, मोयरा, आल्दोना, शिवोले, आरपोरा हेजे सारके जे गांव आसात थंय 3,600 4,800 5,400 अशी रेट चलताली, ती आतां 8,000 10,000 12,000 15,000 अशी जाल्ली आसा. तितून भितर आजगांव गांव जो आसा त्या आजगांव गांवान पयली रेट आशिल्ली 3,600 रुपया, ती आतां जाल्या 25,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. मागीर बार्देज तालुक्यांचे समज आमी कोस्टल एरियेन पळोवपाक गेले जाल्यार अंजुना, कांडोली, कलंगूट थंय 5,400 6,000 अशी रेट आशिल्ली, ती आतां 25,000 जाल्ली आसा. आनी नेरूल गेलो जाल्यार नेरूल 6,000 स्क्वेअर मिटर पयली रेट आशिल्ली, ती आतां 12,000 जाल्ली आसा. ह्यो ज्यो रेट आसात त्यो टेनंट आनी मुणकार आसात तांकां एप्लिकेबल ना, तशेंच एग्रीकल्चर लँड जी आसात तांकांय एप्लिकेबल ना. आनीक समज गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा लागून समज गव्हर्मेंट जमीन घेवपाक सोदता जाल्यार ह्यो ज्यो न्यू ज्यो रेट येयल्या ताका एज अ गायडींग फॅक्टर म्हणून यूज करतले. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. चवथ जाली, आतां माळ म्हयनो सुरू जातलो. उपरांत नवरात्र आनी दिवाळी सण एके लायनीक आसात. ह्या सणाच्या दिसांनी खावपाचें तेल म्हारग जातलें, देखून सर्वसामान्य लोकांचे म्हयन्याचे बजेट हालतले इतलें मात निश्चित. सरकारान क्रूड, रिफायंड सनफ्लावर ऑयल आनी हेर खावपाच्या तेलावेली कस्टम ड्युटी वाडोवपाचो निर्णय घेतला.
पीओपीच्यो गणपतीच्यो मूर्त्यो दर्यादेगेर व्हांवून आयल्या हे विशीं कागाळी आयल्यात. विसर्जना उपरांत ज्यो पीओपीच्यो मूर्त्यो दर्यादेगेर व्हांवून आयल्यात त्यो एकठांय करपाचें काम गांवांतल्या जैवविविधताय समितीक दिलां. सरकार ह्या मूर्त्यांची विलेवाट लायतले अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेर हांणी सांगलें. I've received complaints from individuals saying that many of the Ganesh idols that were immersed were basically from plaster of Paris. I have seen photos. For example, Miramar Beach. Some of the newspapers have highlighted that idols have come back onto the shore, on the beach. So we have requested all the village biodiversity committees to collect these idols, and we will hand them over to the waste management authority, and they will dispose of these idols. But we've taken it upon ourselves to try and gather all the idols that have floated up, and we will try and clear this particular issue. गोंयांत मलेरियाचें नियंत्रण दवरपाक बेगीनूच भलायकी कायद्यान बदल करतले. ते प्रमाण भलायकी खात्याक सगळ्या स्थलांतरीत कामगारांची तपासणी करपाचे तशेंच तांचे कडेन भलायकी कार्ड नासत जाल्यार दंड दिवपाचे अधिकार मेळटले. ते खातीर भलायकी खात्यान कायदो खात्याक शिफारस केल्या. कायदो खातें हाचेर विचार करता अशी माहिती राष्ट्रीय व्हेक्टर बोन दुयेंस नियंत्रण कार्यावळीचे उपसंचालक डॉ. कल्पना महात्मे हांणी दिली. मॅडम, मलेरियाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर जे कायदे आशिल्ले तातूंत आतां बदल जावपाचो आसा. म्हणजे कशें कितें बदलतले आनी खंयचे कायदे तशेंच उरतले? बदलपाचे कायदे ना. गोवा पब्लीक हेल्थ ऍक्ट ताज्या अंडर 75A म्हणून आसा. ताज्या अंडर इट इज मॅन्डेटरी टू स्क्रीन ईच अँड एवरी लेबर बिफोर दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द कन्स्ट्रक्शन सायट अँड इश्यू हेल्थ कार्ड्स टू देम, and which has to be renewed after 3 months. Ata he ani regarding section 75AA, if any labor is found on the construction site without a health card, they can be fined up to 10,000 per labor, and this fine is paid by the contractor. So up to now, what was happening that this rule is compulsory or mandatory only at the construction site. जरी आम्ही उरिल्ल्या लेबरांक आम्ही स्क्रीन करतात, म्हणजे ऍट द जॅटीज किंवा ऍट हांगा IDC किंवा रोकडा वर्कर्स, बट वी कॅनॉट फायंड देम ऑर इट इज नॉट अ मॅन्डेट. सो आम्ही अमेंडमेंट करपाक धाडला लॉ डिपार्टमेंटान आसा ते, that this screening mandatory screening should be for all the people, for all the influx coming from outside the state, whether they are working at the construction site or they are working at the hotel, shacks or IDC, anywhere they may be working, or they may be just rokda workers who are taken up by the contractors for just some menial work at the construction. So and also if they do not possess a health card, it should be also they can also be fined. Like penalty action can also be initiated on them, just as they are doing it for the contractors. हे amendment करपाक धाडला आमी. आणि एक धाडला म्हणटा ते कितें, आमी कन्स्ट्रक्शन वर्कर म्हणटा थोडे मागीर कितें करतात, वी आर डुईंग रेनोवेशन किंवा वी आर डुईंग इंटिरियर वर्क, म्हणजे कार्पेंट्री वर्क. So then they are saying they are working at the construction site for special work, like tiling किंवा carpentry किंवा आणि painting असल्या का. So when our workers go at the construction and we find them, they are not screened, आणि then they say that they are not construction workers. So असे जसे कोणी लोक कन्स्ट्रक्शनान काम करपा येवनी किंवा खंयी येवनी, जे लेबर भायले आसा from outside the state, they need to be screened. Mandatory screening should be done for them, and issue of health card, and also if they are not found without health card, the punitive action. So he amendment karpak dhalla, so that everybody is included. Whoever comes to go outside the state, all these sections should be applicable to them. Okay. Yes. Okay.
कॉलेरा दुयेंसाची लागण जाल्ल्यान परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हाणें मोबोर आनी कुडबॉन जेटीक भेट दिली. कामगारांच्या जिवांचें संरक्षण करपाक सरकार पुरायपणान अपेसीत आसला अशी टिका कॅप्टन विरियाटोन केली. तशेंच कामगारांच्या भलायकेचेर आयिल्ले संकश्ट दूर करपा खातीर बेगोबेग उपाय येवजण काडटले म्हूण खासदार विरियाटो फर्नांडीसान आश्वासन दिलें. सरकार इंट्रस्टेड काय नॉट इंट्रस्टेड हें जालें कशें हें तर रिपीट जावंक उपकारना. देर हॅज टू बी अ फॅक्ट फायंडींग कमिटी जाता आनी तांकां एक म्हणटात ते एक एजेंडा दिवपाक जाय. हें पळय कितें घडलां थोडे सोंपले वेदर कॉलेरा डेंगू ऑर वॉट एवर द कॉज हॅज टू बी इन्वेस्टिगेटेड. हाव इट हॅपन्ड कारण कितें हाचें आनी हाचे परते कित्याक जावंक फावना. एक हश कितें एक गुपचूप कितें भितर धांपपाक सोदता ती खबर. कोण रिस्पॉन्सिबल ताका. आतां आमी खंय गेल्ले थंय एक्चुअली ज्या जाग्याचेर जाल्या थंय एक्सेस ना ते जेटीर. खंय कोणें कब्जो केल्लो आसा ते जेटीर. आनीक कितें इन्फॉर्मेशन मेवलें तो कब्जो करपी मनीस खंय मिनिस्टराक आनी फिशरीज डायरेक्टर ऑर वॉट एवर मेंबर सेक्रेटरी तांकां घेवन भायर गेल्लो खंय. ही खबर बरी न्ही. दॅट मिन्स खंय ना खंय हो सरकाराचे मिनिस्टर MLA जावं द ऑफिशल्स ते विकते घेतिल्ले आसा. अशे जंकेट म्हणटा पळय ते फॉरेन टुरांचेर व्हरता. ही खबर बरी न्ही की देर आर डिफरंट स्टेक होल्डर्स. सो असलें जेन्ना जाता फर्स्ट थिंग ह्या सरकाराक तर मॉरल करेज आसा जाल्यार मिनिस्टराक सॅक करपाचो. ती कोण एक बायल ट्रान्सफर केले शमिला मोंतेरो शी शूड बी सॅक्ड. देर शूड बी एन इन्क्वायरी. एक गव्हर्मेंट ऑफिशियल कशे गेल्ले हांगा लोक मरतात हू आर डिपेंडंट ऑन फिशींग आनी ही भायर मजा मारतात. हाची इन्क्वायरी जावपाक जाय. देर हॅज टू बी अकाउंटेबिलिटी. पत्रकार अमित नायक आनी ताच्या ड्रायव्हराचेर शुक्रारा राती कावरे सांगे ह्या वाठारांत अनवळख्यांनी हल्लो केलो. हॉकी स्टीक आनी रॉडाच्या मजतीन गाडयेचे हारशे फोडले. ह्या हल्ल्यांत अमित नायक किरकोळ जखमी जालो जाल्यार ताचो ड्रायव्हर गंभीर जखमी जालो. इवन ताका कोणा कडल्यान हें येतालें की तूं बी सेफ. तुका तुजो प्लॅनिंग चलता तुजो बंदोबस्त करपाचो जाता. आनी रिजन कितें जें आमी नेत्रावळी भितर जे करप्शनाचेर आमी विशय घेतल्यात आनी थोडे जे आज विशय ऑलमोस्ट पुलीस स्टेशनार पावन FIR जावपाचे हाजेर आसा आनी थोडे व्हिडिओ हातूंतल्यान इन्क्वायरी बसयल्ली आसा. ह्या सगळ्या हाजेर आमकां स्टॉप करपा खातीर आमकां मोरल डावन करपा खातीर अमिताक आज एटॅक केल्लो आसा. पूण आज देव आसा. हांव परत सांगता आज गणपती जाता तरी आमी आज सत्यान आसा. जे कोण हे भिजूड जे लोक आसा पळय तांकां खरें कायद्यान नाका. सो ते भिजूड लोक अशे फाटल्यान वार करतात. आमी आज तुमकां परत सांगता ह्या करप्शनाचेर आमी आनी मुखार सरतलीं. आमी भिवची ना कित्याक देवान एक फावटी कॅन्सराच्या हातूंतल्यान अमिता जिवनदान दिल्लें आनी आज परत ताका देवान हें दिवन दाखयलां की सत्य हें हातूंत खंयच्यान तरी हें जाता. आज तो परत बरे भशेन आज ताणें आपल्याचेर कापस्तादीर आपल्याचेर त्या देवान त्या वेळार ताका बुद्धी दिली आनी तो बरो हें जालो. कांय ताका तितलें हें लागलें ना. सो आज हांव परत एकदां सांगता गोंया भितर लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सामकी कॉलेप्स जाल्ली आसा. आनी सांग्यार तर हें आतां फर्स्ट टायम सांग्यार आतां ऑलमोस्ट हें हिटलरगिरी अशें जावपाक हांगा कायदो सुवेवस्था खंयचीच उरली ना. आमी पयलीं सांगतालीं हांगा प्रत्येक हातूंत कायदो वेवस्था उरली ना. आनी हाजें रिजन एग्जाम्पल 7:30, 8, 8:30 सुमार अशें इन्सिडेंट जावप जे रस्त्याचेर वता आसतना जाल्यार आज कोण सेफ आसा. आमी आतांच मरे मडगांव गेल्ले. गाडी म्हागेली बंद आसली 2 वर्सां. सो हांवें ती इंजेक्टरा काम करपा खातीर हांवें अपॉयंटमेंट घेतलें. सो तेणें हांवें म्हणजे 7 दिसां गणपती आसा आयज जावचें ना तूं म्हणपाक फाल्यां सकाळीं यो. सो हांवें चेतन हो बरो आमगे थंयचोच कित्याक एक्चुली हांव दोनी गाडी घेवन वचपाचो पूण तो म्हणपाक लागलो आपूण मडगांव येता आनी म्हागेलो मामो एडमीट आसा अपोलो विक्टरान.
सो दोन्ही कामां म्हणजे मामाची खबर घेतलो आनी गाडी ह्या निमतान आमी गेल्ले. अकस्मात जेन्ना तो म्हणपाक लागलो की आयज जावची ना, हांवें म्हणटा की बेगीन घरा या. एक्चुली म्हाज्या घरा वचपाचो टायम 10 डेली रातचो. सो ह्या हेणें कोणी तरी फॉलो केलो आमकां आयज. आनी जो टायम जेन्ना आयज बेगीन घरा आयलो 8 8:30 सुमार हें इन्सिडेंट. सो एक्झॅक्ट तिमल्या मायनी कडेन जेन्ना कोण ना काळोख सरलो, ती गाडी आड घातली. 4 जाणांनी गाडयेर अटॅक केले बॉकी स्टिकी घेवन, ग्लास फोडले आनी फोडले नंतर जे चेतन नेत्रावळकर आसा ताका दिसलें की हांव ड्रायवींग करता म्हण थंयच पयलीं अटॅक केलो ड्रायव्हर सायडीच्यान. पूण हांव नाशिल्लो त्या जाग्यार, तो मार ताका पडलो. जेन्ना तांकां कळ्ळें की अमीत न्ही, सो म्हाजेर अटॅक केलो. हांवें पयल्या म्हजी वॉकी स्टीक हांगा घेतली आनी दुसरी मालेर तकलेरी, म्हणजे हांवें अशी केल्यार हांगा पडली आनी तिसरी पळय हांगा मारली. आनी 2 जाणांनी धरलो म्हाका. पण म्हागेलें फिटनेस हेणें की हांव एक्युरेट सदां स्पोर्ट्सा खातीर हांव जे एक्टिविटी खातीर करता. सो म्हाका खबर आसलें की तेंचे आंगलट मोठे आसले, पूण एक फावटी हातींतल्यान हांव सुटत जाल्यार हांव वाचतलो. ह्या निमतान हांवें ऑपोजीट डायरेक्शनान धांवलो. गाडयेक म्हागेलो सकाळीं साकून फॉलो केला आनी प्री प्लॅन हे म्हाका मारपाचो प्लॅन. आनी आयज हांव समज हातीक मेळटालो तेंच्या जाल्यार हांव ह्या जाग्यार आसनासली ही गॅरंटी. कित्याक ज्या तरेन अटॅक जालो फूल स्विंग आनी आंग जे आंगलट आसा, एक म्हाका दिसता हे जे धाण पडलो कित्याक आमी त्याच पुलिसे ट्रेनिंगेंतल्यान हांव आयिल्लो. त्या खातीर जी स्फूर्ती जाय ती म्हाजी भितर आसा आनी हांव सदांच स्पोर्ट्सा खातीर मुखार आसा. ह्या खातीर हांव आयज वाचलो. कित्याक दुसरी म्हणजे म्हाजी फिटनेस. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. नमस्कार. समस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. हांव देवा गणपतीकडे मागता की सगळ्यांक सुख, समृद्धी, बरे आरोग्य मेळचे हीच ईश्वर चरणां प्रार्थना. तसेच ह्या वर्साचो गणपती आमी मोठ्या उत्साहान मनोवया. सबंद गोंयभर जितले आमचे जे गणेश भक्त आसात तांकां परतून एकदा गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोर. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोले मतदारसंघाची आमदार दिलायला लोबो. या दर्या